विरेश बाब पळय तुज्या फाटल्यान पळय ते आतां ते हांबे ते हें केलेले इन्स्टॉल केलेले आहा आनी आतां सद्याक लोक येयलेलो MLA सिल्वेरा पंच येयले आनी तेणी बोबाव मारलो हें आतां कितें चलता आमकां कांय खबर ना म्हणून तर आतां तुवें हांकां आपयलेलें कितें म्हणपाचें आहा हेजेर काल आमकां न्यूज गावल्लो सायमन बाबान सांगलेलें की अशें अशें जालां म्हणून फोटो धाडलो सो हांवें तेन्ना जो कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साचो कॅप्टन ऑफ टाफ घेवन हांकां फोन मारून विचारलें की सडनली हांगा एक इश्यू जाल्लो आसा आनी अशे पोल्स जे घातलेले आसा आनी आमकांय खबर नासलें की काल तेंच्या सांजचो फोटो धाडलो तो हाय टायड आसलो आनी तेन्ना उदक भरलेलें दिसतालें आनी तो म्हणलो आय हॅव टू फायंड आउट बिकॉज आयज काल हॉलिडे आसली आनी काल हॉल सोल्पचे आसलो आमचे तुळशीचे लग्न आसलें मागीर बाकीची फंक्शन्स खुबशीं आसली आनी त्या कारणान सगळे लोकूय बिजी आसले लोकांक कांयच खबर ना आनी हो आक्षी जो हो एंटायर बेल्ट आसा मोयता एरिया तो फीश ब्रिडींग एरिया म्हणल्यार नुस्तें जाता शेल फीश जी आसा ती शेल फीश ब्रिडींग एरिया आसा काल जेन्ना तांकां सांगलें ते म्हणले आपूण फाल्यां तुमकां अपडेट दिता कितें आसा तें आनी आयज सकाळीं परत हांवें तांकां फोन मारलो तांकां विचारलें की कितें आसा पयलू तांकां ते म्हणले आमी कोणाकूच परमिशन दिना खंयच्याच हेका डिपार्टमेंट जावं कोणूय प्रायवेट ऑथॉरिटीज कोणूय आसूं तांकां आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून हांवें तांकां तेन्ना सांगलें की तुमी फायंड आउट करा कोणाक दिला आनी कितें आसा तें सो तेन्ना तांकां सांगलें की तुमचे इंजिनियर्स जे आसा त्या इंजिनियराक तुमी धाडा सायटीचेर आमकां पळोवपाक कळपाक जाय की हांगा कोणान कितें घातलां सो तेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी फायंड आउट केलें तेन्ना तांकां कळोन येलें की हें दृश्टीचें म्हणून दृश्टी जो लायफ गार्ड हें आसा तेंच्यांनी हें हांगा घातलेलें आसा आनी हो टोईंग जेटी म्हणून तेंच्यांनी हें घातलां टोईंग पोल्स म्हटल्यार जेटस्की टोईंग आसता पळय ताका लागून घातला म्हणून जालें ते आतां तेचो डिस्ट्रीचो हेवी आसा तांकां घेवन येयले ते तो कोण ऑफिसर आसा ताका आनी तेकाय विचारलें आमी की बाबा हें तुमी हांगा कशें घातलें कित्याक ते म्हणटा की आमचें सांकवाळे हें आसा आनी सडनली आमकां तें घालचें पडलें कित्याक तांकां कितें ब्रेक डावन जावन तांकां रावचें पडलें म्हणून बट स्टील तुमी पळयता की जी पंचायत लोकल विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स आगासॅम लागता ते पंचायतीक जावं लोकल कोण आसा तांकां कोणाकूच सांगूना जावं कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साक हेंकांय सांगूना जावं फिशरीज डिपार्टमेंट जावं टुरिजम डिपार्टमेंट हेंकां कोणाकूच कांय सांगूना ते सांगता की तांकां कितें तरी जेटीज दिल्ली आसा म्हणून डिफरंट लोकेशन्स ऑल अक्रॉस गोवा बट हे स्ट्रेच ना बट आसा ते बाय मिस्टेक तेंच्यांनी घातला म्हणटा बसून ते काडटा म्हणून सांगलेलें आसा आमी ऑलरेडी डायरेक्ट केल्लें आसा आमच्या कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साक की तांकां नोटीस सर्व करा एज पर नोटीस तांकां जी एक्शन घेवपाक जाय ती घेया आनी दुसरें म्हणजे तांकां आयच्या दिसा भितर हें काडपाक लाया दुसरें हांगा इन फ्युचर असले ह्या स्ट्रेचाचेर स्टार्टींग फ्रॉम आगासॅम टू नावशी वा काकरा फुडलो जो बेल्ट आसा जो फीश ब्रिडींग एरियाज आसा हांगा केन्नाच तेंच्यांनी हें घालचें न्हू हेंय ते नोटिसाचेर मेन्शन करा आनी समज केलें नाल्यार तांकां क्रिमिनल एक्शन तेंचेर करची म्हणून सो अशें आतां तांकां ऑलरेडी डायरेक्ट केल्लें आसा तोय एग्री जाल्लो आसा डिस्ट्रीचो की आमी हें करता म्हणून बट इन फ्युचर अशें जावपाक जायना हेंच सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय तशेंच डिपार्टमेंटांनी लक्षांत दवरपाक जाय की बाबा अशें समज जालें आतां तेंचे डिस्ट्रीचे हांगा लायफ गार्ड आसा जावं आनीक कोण आसा हेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें सांगपाक जाय आसलें तांकां पसून खबर नासलें तांकां आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना ते हांगा पावले आनी आतां तेंचेर एक्शन घेता म्हणून तेंच्यांनी सांगलां आमी सांगलां की पंचायतीक एक नोटीस कॉपी धाडा म्हाकाय एक नोटीस कॉपी धाडा म्हणून हें आतां पळयता तूं म्हणटा पळय तें हेका लागून जेट्सकीक लागून हें करता पूण हिंगासर आमी जाल्यार केन्ना पळोवंक ना हिंगा लोक ट्युरिस्ट येता वो न्हांवपाक कोण येता म्हणून तर हिंगा घालपाचें कितें गरज आहा तो तुका हे पळय हें रिजनां कितें दितालो पळय तें लॉजिकल सावंड जायना आसलेली एक्झॅक्टली ती रिजन जी दिता पळय ती लॉजिकल सावंड जायनासली कित्याक ही जी एंटायर बेल्ट आसा हो बेल्ट फिशरीज बेल्ट आसा चडशे नुस्तेकारूच हांगा आसता हांगा चड कोण ट्युरिस्ट बीन कोण येना आनी तेच ताका विचारलें की तुजें हांगा कशें जालें तो म्हणटा बाय मिस्टेकली हांवें ताका तेंच सांगलें की तुमचो बाय मिस्टेक म्हटल्यार कितें आयज अशें जाल्लें आसा की बाय मिस्टेक म्हणून दाखयता आनी फुडें फ्युचर प्लॅन कितें आसत नेम ना सो आमी तेच सांगलें की तुमी समज हें करता जाल्यार तुमी रिटर्न तुमी एप्लिकेशन दिवपाक जाय लोकल विलेज पंचायत कॅप्टन वॉट एवर तुमी विचारपाक जाय परमिशन ग्रांट घेवपाक जाय विथआउट परमिशन तुमी करपाक शकना आनी आयज तुमी पळयता की गोंयभरान अशेंच चालू आसा की विथआउट परमिशन हांगा कितल्योशी एक्टिविटी जाता सो तेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाची जे हें आसा ती कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साची आसा कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सान तांकां तेंचेर एक्शन घेवपाची आनी फुडलो जो हें आसा वॉट एवर एक्शन तेंच्यांनी घेतल्या ती विलेज पंचायती म्हाका एक सीसी करची जे भाशेन ते पळय उलय ते भाशेन अशें तरी गोमान येता कितें तरी प्लॅन आहा म्हणून कित्याक इतली एक्टिविटी बाय चान्स बाय एक्सिडेंट जावंक शकना सो तुमी आमदार जावन हांगासरले तुमी कितें फायंड आउट करतले विथ द डिपार्टमेंट म्हणजे दृश्टी जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंट पळय हांव रिटर्न जे लेटर आसा कंप्लेन आसा ती दोनूय डिपार्टमेंटाक ट्युरिजम डिपार्टमेंट तशेंच कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्स हांकां दोनूय आयजूच दिता आनी तांकां सांगता की अशें समज कितें जालें जाल्यार तेजेर तुमी एक स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय
आतां सरकाराच्या थ्रू कितें दिता आमकां खबर ना, कित्याक आतांच ते सांगता की डिस्ट्रिक्ट हे घालपाक लागून तेंच्यान 6 लोकेशन्स मार्क केल्ले आसा ऑल अक्रॉस गोवा. हो स्ट्रेच तेंच्यान सांगना, पूण हें कशें कितें केलां दॅट यू हॅव टू आस्क टुरिजम डिपार्टमेंट, बिकॉज टुरिजम डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्ली आसा. त्या दिसा आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान गेले, तुमकां खबर आसा की फिशरीज डिपार्टमेंटाचे गॅजेट आसा तितून ते मीन्स एनओसी ग्रांट करपाक फिशरीज डिपार्टमेंट ना. फाल्यां हांगा कितें करतले जाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंटाची एनओसीची गरज ना. ती गरज कोणाची आतां टुरिजम डिपार्टमेंट हो GCZMA कितें करता पळय ते फायनल कॉल अशें तरी दिसून येता एज पर द ऑफिशियल गॅजेट 2022 काडलेलो. सो तेजे जे हें आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटांक म्हाजे थ्रू रिटर्न कंप्लेन रिटर्न लेटर जें आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटाक हांव आयजूच धाडटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.